म्हणजे आज चिंचणी मास्को कशें कॅम्पेनींग करचें काँग्रेसीच्या हांगाचे जिल्हा कॅन्डिडेटाक हांव सपोर्ट करपाक आयिल्लो. ताणें काम बरें केलां. ताणें हांगाचेच पंचायतीक जंय ऑलमोस्ट कोटभर रुपया मोडल्या तो पंचायतीचो सरपंच आमचे पार्टीन आशिल्लो पयलो तो वचून इंडिपेंडंट राविल्लो. सो बेजिकली जो एकवट समाजान जाता BJPच्या विरोधात ताच्या अगेन्स्ट केल्लें आहा म्हणून ताका आमी पार्टींतल्यान एक्सपेल केला. आमचे क्लियर साश्टीकारांनी चिंतपाची गरज आहा ते एक की साश्टीन जर काँग्रेस जिखना जाल्यार गोंयांत BJP पडना. सो साश्टीन जर काँग्रेस जिखली ना जाल्यार गोंयांत BJP पडची ना. BJP म्हणटी सगळ्यांक म्हारग पडल्या. हे दिसांनी ताका भ्रश्टाचारी जनता पार्टी म्हणून टॅग पडला. हें हांवें घालूंक ना, हे पर्रीकराचे चल्यान ना. सगळे लोक उलयतात की हप्ताचेर सरकार चल्ला. आज ह्या BJP ह्या मतदारसंघात कॅन्डिडेट घालूंक ना. सो BJPचो कॅन्डिडेट कोण? सगळ्या कडेन BJP घालता, हांगा कित्याक घालूंक ना? हांगा घालूंक ना इतल्या खातीर कित्याक जे दुसरे रावल्या ते BJPचे सपोर्टान रावले. सो सगळे चिंचोणकारांक आदी ह्या जिल्हा परिशदेच्या वोटरांक एकूच म्हजी मॅसेज आहा ती अशी की काँग्रेसीक क्लियर कट वोट दिवंक जाय साश्टीकारांनी. कित्याक हें केलें जाल्यारूच 27 बदल जातली, ना जाल्यार बदल जावची ना. आनी सगळे कोण मदीं रावल्या ते वोट स्प्लीट करपाक राविल्ले आहा. जे लोक दिल्ली पोल्युशन घेवन आयले हांगा तांकांय तांणी एक तकलेन चिंतपाक जाय की मतां कितलीं फोडलीं म्हणून रिजल्ट येवचो ना. गोंयचे लोक हुशार, हे गांवांतले तरी लोक चड हुशार, क्रांतिकारी लोक लोहयान हांगाच्यान सुरवात केल्लें. सो हे ही जी सगळी हिस्ट्री आहा जी एक क्रांतिकारी इतिहास आहा हो इतिहास लोकांनी तकलेन धरून हांगा रिकॉर्ड मार्जिनान हांगा आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिवचो. आनी हें दिलें जाल्यारूच आमी गोंयांत 27 बदल हाडूंक शकतले, ना जाल्यार जावचें ना. हें सादें कॅल्क्युलेशन. जे ऑपोजिशन आसा जे पावर आसा ते एकमेकाक पर्सनल काडटात, हे योग्य आसा पर्सनल काडप? पर्सनल काडपा शिवाय तांचे कडेन कांय इश्यू उरना. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक कितें आसता? जिल्हा म्हणटा तो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. आतां जिल्हाक पावर कितें आहा? जिल्हाक पावर चड ना. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की आमकां जिल्हा इलेक्शन इम्पॉर्टंट. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक तेंय जिखपा जाय. मोदी बरोबर आसा म्हणटा बाबा. अरे मोदी बरोबर कोण आहा? मोदीन कितें व्हडले दिवे लायल्या ते आमकां नाका. आमचे सादे प्रश्न असो आहा की जिल्हाक पावर दितले आमी. फाल्यां जर काँग्रेस आनी आमी सरकारान आयले जाल्यार RDA म्हणून जे फंड्स येतात ह्या RDAचे फंड्स डायवर्ट करून आमी जिल्हाक दितले. सो वी वील बी एम्पावरींग द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ही एक ग्रासरूट डेमोक्रेसीचो एक टायर आनी हें आमी करपाची आमची येवजण आहा. पूण हें फक्त आमी जिल्हा जिखले म्हणून जावचें ना. आमचो सरकारूय गोंयांत येवचो पडटलो. आनी सरकार गोंयांत जर येतलो जाल्यार पयलीं साश्टीचे सगळे सीट हे एलायन्सो कितें पार्टी कितें फुडें आसताले ते हांव नकळो. आयच्या दिसाक एलायन्साक जिखपाची गरज ना. आमी जर हांगा जिखना टोटल स्वीप करना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. आनी BJP हांगा टॅक्टिकल खेळटा की BJP आपलो कॅन्डिडेट घालना आनी दुसऱ्यांक कोणाक तरी फुडें काडटा. सो लोकांनी क्लियर हें समजुपाची गरज आहा की दुसऱ्याक कोण रावल्या तें मत फोडपाक रावल्या. जे युती बरोबर आहा आमी ही युती कित्याक केल्या? युती केल्या BJP उडोवपाक. आनी युतीक जर लोक सपोर्ट करना, एलायन्साक जर लोक सपोर्ट करना जाल्यार दॅट मिन्स लोक BJP बरोबर आहा. BJP कितें करता? 25 लोकांक हुलपावन मारता. कित्या खातीर? करप्शना खातीर, हप्त्या खातीर. हें हांव म्हणना, हें मनोहर पर्रीकराचो चलो म्हणटा. म्हळ्यार खंय पावला तें पळय. दिलीप पर्रीकर म्हणटा टुरिजम मिनिस्टर आसलो ताणें म्हणलां की BJPचे एक कॅन्डिडेटाक जे दिसा त्या 25 लोक मेल्या त्या दिसा आपली बर्थडे पार्टी केली. कॅन्डिडेट हा जिल्हा परिशदाचो कॅन्डिडेट. म्हजो दामू नायकाक चॅलेंज आहा की हे कॅन्डिडेटाक ताणें नेम करचो आनी ताका विड्रॉ करचो, नाजाल्यार हो लायकीचो ना कॅन्डिडेट जावपाक. जे दिसा 25 लोक मरता, जे दिसा तुमचोच प्रधानमंत्री आमचो देशाचो प्रधानमंत्री हे शोक प्रकट करता त्या दिसा तुम्ही बर्थडे पार्टी करता. म्हळ्यार हांचे कल्चरूच केल्लें आहा. BJPचे टॉप लोक हे डान्स बारांनी इनवॉल्ड आहात. डान्स बारांनी पयशे करतात आनी ते पयशे इलेक्शनाक करतात. सगळे इल्लीगल 117 आउट ऑफ 175 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ले
इल्लिगल क्लब्स चालू आहात. काल 2 बंद केले, म्हळ्यार 115 चालू आहात. आनी तांकां जे कितें ते सेफ्टी ऑडिट म्हणून करपाचें आतां नवें जी येवजण हाडल्या, ही सेफ्टी ऑडिट म्हणटा ती न्यू इयराचो हप्तो हो क्लियर आहा. आनी पर्रीकाराचे चल्यान म्हणला की जो मनीस कोट्यांनी रुपया एक इल्लिगल क्लब चलोवपाक घालूंक शकता तो तुजी सेफ्टी ऑडिट ती कशी कित्याक घेवपाक नाका. सो हांगा जाय ती हप्ता ऑडिट म्हणून बीजेपीचे राज्य म्हणटा ते हप्ता ऑडिट गरजेचें. हे पर्रीकाराचो चलो म्हणटा जाणें बीजेपीक गोंयांत हाडली, परिस्थिती खंय पावल्या ती पळय. आनी आमचे चड करून मायनॉरिटी कम्युनिटीन चिंतपाक जाय की हे पक्षान कांयच करूं ना गोंयांत बरे खातीर. जाता तितली घुसवट घालून केला, गोंयचे सायबाक पसून बांदूंक ना, सोडूंक ना. सो जो जाका सगळे धर्म मानतात थंय पसून तांणी कबुलावण केलें. सो हो सरकार पडपाक जाय. आनी हो जर सरकार पडटलो जाल्यार साश्टीन काँग्रेस येवपाक जाय. आनी साश्टीन काँग्रेस आयली जाल्यारूच हो सरकार पडटलो. आनी मदीं कोण रावल्या ते तांचे मनीस रावल्या. नाजाल्यार ह्या मतदारसंघात बीजेपीन कॅन्डिडेट कित्याक घालूंक? लेट देम नेम द कॅन्डिडेट. येदो व्हडलो सरकार, बिगस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, वाय डोंट यू हॅव अ कॅन्डिडेट टू पुट? बिकॉज यू हॅव फॉइस्टेड अदर कॅन्डिडेट्स टू द बॅक डोर. So people should very clearly not vote for them. They are come to split votes and they are come to break the unity of the votes. आम आदमी पार्टी जेन्ना कॅम्पेन करता तेन्ना आम आदमी पार्टी वो हे खंयचेय दुसरे पक्ष आहा जे कॅन्डिडेट घालतात हांकां दिश्टी पडना की थोडे गांव गोंयांत अशे आहा. काल मया मतदारसंघात एका मनशान सांगला की आमी फातर पसून दवरल्यार जिखून येतले. थंय हांवें एक भाशण दिलें. लोकांक सांगलें की 50 वर्सां पयलीं युनायटेड गोवन्सान जॅक सिकेरीन अशेंच उलयल्लें आनी बाणावलेच्या लोकांक ताका धडो शिकयल्लो. साश्टीकार 50 वर्सां फुडें आहा म्हणून हे मया बिया मतदारसंघा परस. म्हळ्यार 50 वर्सां पयलीं आमी जें केलें तें अजून मेरेन ते करूंक पावना. इतले प्रोग्रेसीव सोसायटीक डिवायड करपाक जेन्ना दिल्ली पोल्युशन येता तेन्ना लोकांक चिंतपा जाय आमकां गोंयांत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, गोंयकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना. वी डोंट नीड एनी अदर मॉडल. वी कॅन सॉल्व इट विथ द गोवा मॉडल. एंड काँग्रेस दॅट वे गेव अस द ओपिनियन पोल, गेव अस स्टेटहूड, गेव अस कोंकणी एज ऑफिशियल लँग्वेज. एवरीथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड हॅज बीन ड्युरिंग द टायम ऑफ द काँग्रेस गव्हर्मेंट. बीजेपीन काय करूं ना. बीजेपीन इन्फ्रास्ट्रक्चर केला आसत ते पसून GST लावन आता. आनी आतां जें चल्लां तें सगळें कमिशनाचेर केलां आसतलें. सो लोकांनी एक हिस्टॉरिकली चिंतपाक जाय आनी फुडें चिंतूंक जाय. फुडें हेल्थ क्लिनीक घाले. हेल्थ क्लिनीक इज नॉट अवर प्रायोरिटी. अवर प्रायोरिटी इज अ गुड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. विश्वजीत राणे हॅज मेड अ मेस ऑफ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ताजेर कित्याक कोण उलयना? तुम्ही क्लिनीक हाडून गांवांत करता. कसलें क्लिनीक तें? मोहल्ला. वी आर नॉट मोहल्लाज. वी आर अ प्रोग्रेसीव सोसायटी. एंड इन दीस प्रोग्रेसीव सोसायटी वी हॅव टू गिव प्रोग्रेसीव मेडिकेशन. We have to try to compete with NHS in London. Not आमचे टार्गेट NHS ल्हान दवरप ना. Goa is to compete internationally. Goa should not compete with other states of India. And Delhi model is certainly not our model. People are running away from Delhi during the New Year. Christmas and New Year सगळे नॉर्थ गोवा दिल्लीच आसताले कित्याक दिल्लीन जगूंकूच शकना. It is harmful to even come out. आज 500 AQI पावलो. So you see, schools have gone online. कोविडाक जी परिस्थिती जाल्ली ती आतां नोयडा एंटायर NCR म्हणटा त्या रिजनात schools have gone online. So everybody is going to come to Goa. So that way I think Mr. Kejriwal also came to Goa. It's vacation. So welcome to Goa that way. Improve the economy of Goa. Fine. Guests are God. कितें अतिथी देव भव म्हणटाले. सो तशें गेस्ट म्हणून तुमी येवचे, पयशे मोडचे आनी वचचे. पूण गोंयांत गोंयचो मॉडल आसतलो, दिल्लीचो मॉडल न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.